पिशेभाशी सगळ्या गांवांक काडले. लागलो हाणें तर म्हाका पयशे म्हजे पोत्तून दिले ना जाल्यार ताका हांव भायर घालतां. तो म्हणलो खुशालपणी तूं म्हजो बाप, पूण सर्गीचो म्हजो बाप कितलो करुणायेचो. सगळीं हांगासतना ताणें काडली, नागडो जालो. लागलो हें सगळें घे तुजें, आनी थोडे पयशे आसलेले ते घे म्हण लागलो. आनी तो घरांतलो भायर सरलो. पूण कितें केलें ताणें? देवान ताका सांगलें, थिचूर एक मोडलेली एक इगोर्ज आसलेली, म्हणजे दोंगरारूच कोण नासलेलो थंय. ताणें वचोन ती दुरुस्त करूंक लागलो. आनी थिचोच ताका जेजू खुर्साचेर आसा तो दिसची पडलो. आनी ताणें सगळें जेजू पासत कोत्ताना दुसरे श्रीमंत भुरगे आयले आनी ताचे बरोबर हो वावर करूंक लागले. कोत्ता कोत्ता 1210 वर्सां ताणें ही फ्राती मिनोरी म्हणून स्टार्ट केली, वॉर्ड स्टार्ट केली. कित्याक ताका अशें दिसलें की आमी जेजूची सेवा हे परी कोत्तेले हांव. पूण रोखडेच इतले ताचे शिस्त जाले की एक ताणें सभा घेतलेली. त्या सभेक 5000 ब्रदर सगळे पांय पांय वाटेन आख्ख्या युरोपाकथान आयले ती सभे पासत. पूण वो एकदम खालतेपणी सकल बसोन दुसऱ्या ब्रदरीक म्हणजे फुडाकार दिवन, तो हरशीं फुडारी, तो दुसऱ्यांक फुडाकार करून दिवन फुडाकार दिवन तो सादेपणान तो आपलें जिवीत सारूंक लागलो. आनी हें पळयल्या उपरांत सांत आंतोनीकूय तें खूब मानलें त्या वेळार. मागीर ताणें आमचे गोठे कोत्ता न्हय, ताणें पयलो गोठो करून दाखयलो, जिवो गोठो. गोरवांक, शेळ्यांक आनी एक बायल प्रसूत जाल्ली तिच्या भुरग्याक घेवन ताणें ते भाशेन गोठो केलो. 1223 वर्सां 23. त्या उपरांत तो जेजूचेरूच आपले दोळे थिरायतालो. आनी खुर्साचे हें पळय आसा फेस्त आसा त्या दिसा जेजून ताका ताचे गाये दिले, 5 गाये दिले. तो एकलोच त्या काळार, ताच्या आदीं कोणाकूच गाये दिवंक नासलेले. म्हणटच पाप साहेबान कितें म्हणलें न्हय, एका पाप साहेबान म्हणलें ताणें सगळें आपलें जिवीत जेजू पासत वारयलें, जेजू सारको तो जालो. दुसऱ्या पाप साहेबान अशें म्हणलें, तो इतलो जेजूचो पाटलाव कोत्तालो की जेजू आनी तो एक जाल्ले, ताका लागून ताका ते गाये पडले. आल्तो क्रिस्तो म्हणून ताका तें नांव पडलें. आनी 26 वर्सां तो मेलो. 1226 वर्सां, 2 वर्सांनी ताका हें मेळ्ळें.